दर्यादेगेवयल्या वाठारांनी जावपी बेकायदेशीर घडणुके आड कारवाय करपाक सरकारान पावलां उबारल्या। मुख्यमंत्री, पुलीस महासंचालक तशेंच कळंगूट पुलिशेन कारवाय करपाक सुरवात केल्या। ह्या फुडें कळंगूट आनी हेर दर्यांचेर एकूय टावट दिसना अशें आश्वासन कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिलें। मंगळारा रातीं कळंगूट दर्याचेर जावपी बेकायदेशीर धंद्याची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। तशेंच परतून कोणेय असले बेकायदेशीर टावट्साचो धंदो करपाक सुरवात केली जाल्यार आमी ते खपोवन घेवचे नात, तांचेर पंचायत आनी पुलीस कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी ताणें ह्या वेळार दिली। काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या डिनाक घेराव घालो आणि फाटल्या 2 वर्सां सावन निवृत्त मुखेल क्लार्क कालिया गांवकर हिका बेकायदेशीर दिल्ल्या मुदतवाडी विशीं जाप विचारली। निवृत्त जावन लेगीत ही बायल गोंय वैजकी महाविद्यालयांत काम करता आणि जीएमसीत जाल्ल्या नोकरी घोटाळ्यांत ह्या बायलेचो व्हड हात आसा असो आरोप काँग्रेसीच्या वांगड्यांनी केला। तशेंच ह्या प्रकरणाची खर कारवाय करून संबंधित अधिकाऱ्यां आड कारवाय करपाची मागणी लेगीत काँग्रेसीन ह्या वेळार केली। म्हापसा अतिरिक्त जिल्लोधिकारी कार्यालयांत लोकांच्यो कन्वर्जन फायल पुराय करून दिवपाक कित्याक कळाव करतात असो प्रश्न काँग्रेसीचो म्हणयारो संजय बर्डेन उपरासला। ह्या फुडें कन्वर्जन फायल करून दिवपाक कळाव केल्यार सगळ्या गोंयकारांनी जागे जावन भाजप सरकाराच्या अधिकाऱ्याचेर विचार करपाची गरज आसा। सरकारी कार्यालयांतले अधिकारी कामा वेळार पुराय करिनात, बेगोबेग पुराय जावपाची कामां ताणून दवरतात, अशा अधिकाऱ्यांक बुद्ध शिकोवपाची गरज आसा अशी तिडक संजय बर्डेन उक्तायली। मंगळारा कुळे शिगांव पुलावयली फोंडकुलां जेट पॅचराच्या मजतीन पुरयली। कुळे शिगांव वाठारांतल्या पुलाचेर पुराय फोंडकुलां पडिल्ल्यान यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटालो। देखून थळाव्या पंचायतीन तशेंच थळाव्या लोकांनी पूल दुरुस्त करपाची मागणी केल्ली। ताका लागून कुळ्याचो सरपंच गोविंद शिगांवकर आनी थळाव्या लोकांनी उपकार मानले। कुठ्ठाळे वाठारांत दर वर्सा 16 जानेराक जावपी सांत जोसेफ वाज फेस्ताक जावपी येरादारीची कोयणी तशेंच हेर आडखळी निर्माण जावपाक जायना म्हणून संबंधीत खात्या वांगडा बसका घेवन चर्चा केली। दर वर्सा जशे फेस्त मनयतात तशेंच ओनूय आमी हे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयतले अशें उतर कुठ्ठाळेचो आमदार आतोन वाजान दिलें। मंगळारा येरादारी पुलीस, कुठ्ठाळे पुलीस आनी हेर संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेतल्या उपरांत तो उलयतालो।
भाडेकार पडताळणी मोहिमेखाला म्हापशा पोलिसांनी गरजेची कागदपत्रां नाशिल्ल्या 14 जाणांचेर गुन्यांव नोंद करून तांकां अटक केले। मंगळारा पोलिसांनी कुचेली, करसवाडो, धुळेर आनी आशिकुशिकच्या वाठारांतल्या वट्ट 300 भाड्याच्या कुडींची तपासणी केली। ह्या वेळार 14 जाणांनी आपली पुलीस स्टेशनार म्हायती वा भाडेकर पडताळणी अर्ज भरूंक नाशिल्लो। ह्या 14 जाणांकडेन कसलीच गरजेची कागदपत्रां नाशिल्लीं। पुलीस अधीक्षक निधीन वालसन, उप अधीक्षक जिवबा दळवी आणि पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांच्या मार्गदर्शनाखाला हे पुलिसांनी पडताळणी मोहिमेत वांटो घेतलो। कुठ्ठाळे चर्चीची जमीन हडप हो राजकीय मुद्दो आसून सोशल मीडियाचेर चर्चीतली घरां म्हूण म्हज्या प्रॉपर्टींतली घरां दाखयल्या ती कायदेशीर आसात अशें प्रॉपर्टी विकासक रॉकीझिनो डिसोजा म्हणटा। चर्चीची मालमत्ता हडप जाल्या काय ना वा कसलेंय अतिक्रमण जाला काय ना चे सिमांकन चर्चीन अजून मेरेन कित्याक करूंक ना असो प्रश्नूय डिसोजान केला। कागाळी करूनय जर सरकार कारवाय करूंक तयार ना जाल्यार चर्चीन न्यायालयान वचूंक जाय अशें रॉकीझिनो डिसोजाचें म्हणणें आसा। बुधवारा नागझर तुळसकरवाडी वाठारांत रस्तो रुंदीकरणाच्या कामाक लागून 2 घरां मातये भरवण केली। मोपा विमानतळाच्या उक्तावण्याक लागून तुळसकरवाडी वाठारांत रस्तो रुंदीकरणाचे काम चलता अशें थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकारान सांगले। तशेंच ह्या घरांतल्या लोकांक मोबदलो दिला अशें ताणें ह्या वेळार कळयलें। दिल्ली महापालिकेवयल्या 1.5 दशकाच्या भाजपा सत्तेक आम आदमी पक्षान सुरूंक लायला। दिल्ली महापालिका वेंचणुकेत आम आदमी पक्षाक भोवमत मेळ्ळा। दिल्ली महापालिकेच्या 250 पैकी 233 जाग्यांचो निकाल हातांत आयला। हातूंत आम आदमी पक्षाक 134 जाग्यांचेर जैत मेळ्ळा जाल्यार भाजप 97 जागे वेंचून हाडपाक यश आयला। बुधवारा म्हापशेच्या मोयरा वाठारांतले एके बांयत बादशाह राज बहार ह्या मनशाची कूड उफेल्ल्या अवस्थेत सापडली। थळाव्या लोकांनी पुलिशेक आनी उजो पालोवपी दळाक तोळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळान कूड भायर काडली। पोस्टमॉर्टमा खातीर कूड हॉस्पिटलांत दाखल केल्या। हे घडणुकेचो फुडलो तपास करपाक पुलिसांनी सुरवात केल्या।
बुधवारा अबकारी खात्यान पत्रादेवी चेकपोस्टाचेर 40 लाखांचो बेकायदेशीर सोरो जप्त केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक ट्रक गोंयांत येतालो. ह्या ट्रकांत कोयऱ्याच्या ढिगां मदीं सोरो आशिल्ल्याचो दुबाव अबकारी खात्याक आयलो. दुसरो ट्रक गोंया सावन महाराष्ट्रांत वतालो. ह्या ट्रकांत साबार कदेलां फाटल्यान सोरो लिपयल्लो तो लेगीत सापडलो. पुलिसांनी ट्रक चलोवप्यांक अटक केले आनी फुडलो तपास चालू आसा. पणजी चिंचोळे हांगा दत्ताच्या देवळांत दत्त जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. चिंचोळेचा दत्त मंदिर पणजे तशेंच ताळगांवांत खूब फामाद आसा. चिंचोळेचे थळावे दर वर्सा ह्या देवळांत दत्त जयंती व्हडा दबाज्यान मनयतात. दत्त जयंतीच्या निमतान लोकांनी सकाळच्यानूच व्हडा भक्तिभावान देवाचो आशिर्वाद घेवपाक गर्दी केली. देवाचे दर्शन घेवपाक देवळा भायर मेरेन लोकांची व्हडली लायन लागिल्ली दिसून आयली. देवळा भायर फुलां खाजे खेळणी विकप्यांची फेरी आशिल्ली. सकाळी पुजा जाल्या उपरांत आरती आनी मागीर महाप्रसादाचो लोकांनी आस्वाद घेतलो. गोयची इंटरनॅशनल मास्टर बुद्धिबळ खेळगडी आणि हालींच प्रतिष्ठीत अर्जुन पुरस्कार फावो जाल्ली भक्ती कुलकर्णी गोंयांत पावली. दाबोळे विमानतळार भक्तीक तिच्या घरच्यांनी उर्बेभरीत येवकार दिलो. 30 नोव्हेंबर 2022 ह्या दिसा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी भक्ती कुलकर्णीक प्रतिष्ठीत अर्जुन पुरस्कार फावो जाल्लो. गिरी महामार्गार आशिल्ले मोहम्मद शामीन हांच्या भंगार अड्ड्याक बुधवारा सकाळी अचकीत उजो लागलो. भंगार अड्ड्यार चड प्रमाणात प्लास्टीक आनी हेर वस्तू आशिल्ल्या कारणान उज्यान पेट घेतलो. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत तांणी उजो नियंत्रणात हाडलो. उजो लागिल्ल्यान टायर वायरी आनी हेर प्लास्टिकाचे सामान लासून गोबर जालें. ह्या उज्यांत सुमार 1.5 लाख रुपयांचें लुकसाण जालें जाल्यार 5 लाख रुपयांचें सामान वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येवच आयले. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचो भाग म्हणून फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन राजधानी पणजेंत रस्त्यांची कामां चालू आसात. पूण हें काम कासव गतीन चालू आशिल्ल्यान राजधानी पणजेंतली येरादारी सामकीच हाल्ल्या. ऐन पर्यटन हंगामांत जायते कडेन रस्ते खणून दवरिल्ल्यान ताचो परिणाम पर्यटन वेवसायाचेर दिसपाक लागला. पूण महापालिका म्हणटा अजून थोडे सोंसचे पडटले.
8 डिसेंबराक मडगांव होली स्पिरीट चर्चीचे फेस्त जातले। हे खातीर 8 तारीख सावन फुडले 7 दीस मडगांवचो पोरणो बाजार ते केटीसी बस स्टँड मेरेन फेस्ताच्या फेरये खातीर जागा उपलब्ध आसतली आनी फेस्ताक येवपी भाविकांनी गाडी रस्त्यार पार्क करची न्हय। पार्किंगा खातीर एसजीपीडी मैदान, एसजीपीडी पिकअप स्टँड आनी तिसरी सुवात स्टार हॉटेल कोलवा रस्तो ह्या सुवाती उपलब्ध केल्यात अशी माहिती ट्रॅफिक पीआय गौतम साळुंकेन दिली। बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरण प्रकरणात जाल्ल्या आर्थिक व्यवहारांचो संबंध मनी लॉन्ड्रिंगा कडेन आसा। ही गजाल ह्या प्रकरणाचो तपास करपी विशेष तपास पथकाच्या लक्षांत आयली। ताका लागून एसआयटीन ह्या प्रकरणाचो तपास ईडी कडेन दिला। फाटल्या कांय दिसां सावन महाराष्ट्र आनी कर्नाटक वादाचे फाटे आयज संसदेत उमटले। राष्ट्रवादी काँग्रेसीची खासदार सुप्रिया सुळे आनी शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत हांच्यांनी आक्रमक भूमिका घेत कर्नाटक सरकाराच्या भूमिकेचेर हल्लो केलो। फाटले 10 दिसां सावन कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री विडंबनात्मक विधानां करता। बेळगांवचे शिमेचेर महाराष्ट्रांतल्या नागरिकांक मारपेट जाली। कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र तोडून उडोवपा विशीं उलयता। खासदार सुप्रिया सुळे हांणी लोकसभेत हो मुद्दो मांडटाच कर्नाटकाच्या खासदारांनी ताचेर हरकत घेतली। दुसरे वटेन ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत हांणी मराठी भाशेत लोकसभेत हो प्रश्न मांडलो। महाराष्ट्राच्या खासदारांनी आक्रमक भूमिका घेतिल्ल्यान लोकसभेत बोवाळ जालो। हो 2 राज्यां मदलो वाद आसा, हातूंत केंद्र सरकार कांयच करूंक शकना अशी भूमिका घेत लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्लान हो प्रश्न संसदेच्या कार्यवाहींतल्यान काडून उडोवपाचो आदेश दिलो। महाराष्ट्र कर्नाटका सीमेचो प्रश्न सामको तापिल्लो आसतना शिंदे भाजप सरकारान तोंडाक कुलूप लायला आनी हे शंड नामर्द सरकार आसा अशी टिका संजय रावतान केल्या। संसदेचें अधिवेशन सुरू जावपा पयलीं रावत दिल्लीत उलयतालो। तुमच्या भितर कापसाद आसत जाल्यार केंद्र सरकाराक ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाक सांगात। मराठी उलोवपी लोकांवयले अन्याय आमी सोंसचे नात। परिस्थिती वायट जाली जाल्यार ताका पुराय तरेन केंद्र सरकार जापसालदार आसतलो असो इशारो संजय रावतान महाराष्ट्र सरकाराक लेगीत दिलो। नवे राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्या फुडारपणाखाला राज्यसभेक नवी उंचाय मेळटली असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला। राज्यसभेत शियाळे अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा येवकार दितना प्रधानमंत्री हांणी श्री धनखडाक परबीं दिली। जगदीप धनखड यांचे जिवीत सगळ्यां खातीर प्रेरणादायी आसा। उपराष्ट्रपती हे शेतकरी कुटुंबातले आसून तांणी सैनीक शाळेत शिक्षण घेतले। हे खातीर किसान आनी जवान म्हणटात ते गुण धनखडा भितर आसात। ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उपराष्ट्रपतीचे वर्णन किशन पुत्र अशें केलें आनी तांकां कायदेशीर गजाली विशीं व्हड गिन्यान आशिल्ल्याचें मोदी हांणी सांगलें।
संसदेचे शियाळेचे अधिवेशन बुधवारासावन सुरू जाले। अधिवेशनात एकूण 17 कामकाजाचे दीस आसतले। संसदेच्या शियाळ्याच्या अधिवेशना खातीर भाजपाच्या नेतृत्वाखाला केंद्र सरकाराच्या अजेंड्यात 16 नवीन विधेयकांचो आस्पाव आसा। शियाळी अधिवेशन आयच्यान 29 डिसेंबर मेरेन चालू उरतले। अधिवेशन सुरू जावच्या पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन बुधवारा सकाळी 10 वरांचेर प्रसार माध्यमांकडेन संवाद साधलो। संसदेचे हे शियाळी अधिवेशन चड उत्पादक करपा खातीर सगळ्या राजकीय पक्षांनी सामुहीक यत्न करचे असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार राजकीय पक्षांक मारलो। मोपा विमानतळाक भाऊसाहेब बांदोडकरांचे नाव दिवचे काय मनोहर पर्रीकरांचे नाव दिवचे हो निर्णय घेवप गोंय सरकाराच्या हातांत ना। तो निर्णय नागरी उड्डाण मंत्रालय घेतले। विमानतळाचे नाव कितें आसतलें हाची खबर मुख्यमंत्र्याक लेगीत ना, पूण मगो पक्ष म्हणटा विमानतळाक भाऊसाहेब बांदोडकरांचे नाव दिवचे अशी मागणी पक्षान केल्या। सध्या भाऊसाहेबांचे नाव दिवचे म्हूण मागणी करीत आंदोलन करपी मगो पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षांत गेल्यात। ताका लागून तांकां आंदोलन करपाचो हक्क ना असो थोमणो सुदिनान नाव घेनासतना सुभाष वेलिंगकार आनी रमाकांत खलप हांकां मारला। वास्को खारीवाडो जेटीच्या वाठारांत राबितो करपी 100 जाणांक पुलिशेन तांचे व्हेरिफिकेशन करपा खातीर ताब्यात घेतल्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या गोंय दौऱ्याच्या फाटभुंयेर पुलिशेन हे टेनंट व्हेरिफिकेशन सुरू केलां। टेनंट व्हेरिफिकेशन केल्लें नसलें जाल्यार गुन्यांव घडले उपरांत अशा नागरिकांचो सोद घेवप कठीण जाता अशी माहिती वास्को पुलिशेचे पुलीस निरीक्षक कपिल नायक हांणी दिल्या। वागातोर दर्यावेळेर मंगळारा सांजे 2 गटां मदीं मारामारी जाली। दादले आनी बायलां एकामेकाच्या आंगार धांवन वतना तुमकां हांगा दिश्टी पडटले। कोणूच फाटीं सरपाक तयार नात। निमाणे कडेन विदेशी पर्यटकांकूय मदीं पडून हे झगडे सोडोवचे पडले। पर्यटकांक त्रास दिवपी बिचावेले फेरीवाले आनी दलालांचेर बंदी घालतलो अशें पर्यटन मंत्र्यान सांगिल्लें, पूण हाचेर अजूनय कारवाय जायना। ताका लागून अशी झगडीं जातात आनी देश विदेश पावण्यार गोंयची बदनामी जाता। गर्भाच्या भलायके वैद्यकीय गटाच्या अहवाला उपरांत गर्भपात करपाचो निमाणो निर्णय आवयचेर आसतलो अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां। देशांत गर्भपाताचें प्रमाण वाडत आसा। दिल्ली उच्च न्यायालयान हे संबंधी एका सुनावणे वेळार हो व्हडलो निर्णय घेतला। थारावीक म्हयने उपरांत गर्भपात करप हो कायद्याखाला गुन्यांव आसा, तरी भलायकी अहवालाची जतनाय घेवन हो निर्णय आवयचोच आसतलो।